मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. 9 जाल्ले आसा आणि आता व्लॉग स्टार्ट करता. जस्ट आत्ता उठले हांव. न्हीद जायना म्हाजे सारखे, कित्याक दीसभर तो बाबू न्हिदता. मागीर रातचे मागीर जागरण, रातचे जागरण म्हणजे म्हाकाय जागरण. सकाळी उठपाक जायना. जस्ट आत्ता उठते. सो हो टायमींग म्हजो 9 अशें उठपाचें. तो सकाळचो मागीर न्हिदता. मागीर तो आतां न्हिदला. तो जस्ट म्हटलं आयज ब्लॉग करूया म्हणटा आयच्यान. सो डेली अशें करता अशें खबर ना, जशें जाता तशें हांव ब्लॉग करतलें. ओके. सो जस्ट उठला. सो बाबूनी जस्ट मस्त जागो आसलो म्हणटा ताका मातशें भायर भयणी कडेन दिल्या. भयण येयल्ली आसा आनी भयण तिचे भुरगे आनी भावजी न्ही आयज येतलो. ओके. ही मी पयलींच येयल्ली, 2 दिसां पयलीं येयल्ली. सो तो जस्ट उठलो. मागीर ताका म्हटलें भायर न्ही मातशें वतान ताका दवरता आमी. सो 2-3 दीस जाले ताका वतूच ना. एकूच दीस आमकां वत मेवलें. तेन्ना हॉस्पिटलासून आयलें न्ही, नेक्स्ट डे आमकां मातशें वत मेवलें आमकां. सो मागीर न्ही आमकां वत मेळूंकूच ना, की आतां मातशें क्लाउडी पावसाचो दीस न्ही ताका लागून. सो आयजूय वत ना. सो मातशें वतान दवरलें न्ही मातशें बरें. आनी टायमींग आसूंक जाय 8, 9, 10, 11 ह्या भितरूच न्ही जें वत मेळटा पळय तेंच वतान धरूंक जाय. मागीर बाराच्या नंतर तें वत येता पळय तें वतान तांकां धरूंक जायना. तें वत मातशें कडक आसता ताका लागून. सो आयज वत ना. सो जस्ट आतां हांव ब्रेकफास्ट करता. मागीर ती 10 सुमार येतली ऑयल लावपाक. एक्चुअली तिका आमी 9 आपयिल्लें ऑयल लावपाक बीन. सो डॉक्टर म्हणपा लागलो इतले बेगिना भुरग्याक न्हांव नाका म्हणपा लागलो. 10 नंतर ओके. सो 10 तिका आपयला आनी 10 ती येतली. तर तेज्या पयलीं म्हाका सगळें ब्रेकफास्ट बीन करूंक जाय. सो वयता किचन. सो चला वयता, च्या पिता. जस्ट आत्तां लायट येयली, लायट गेल्लेली. इमी हांगा बसला च्या पिवपाक. आं एकलो श्रीखंड लावून खाता आनी एकलो कितें रे चॉकलेट. तूं पिलो च्या? हय. आनी भयण घेवन बसला आनी शू घेवन बसला, मोबायल घेवन बसला. सगळे आपल्या आपल्या कामां बिजी. सो हांगासर न्ही मातशें वत पडटा पण आयज वत ना. हें पळयात अशें कडक वत पडटा आयज. आयज वतूच ना. क्लाउडी कशें काळोख जाता पण पावसूच पडना. आनी हांगासर न्ही हांव सगळे बेबीचे कपडे हांगाच सुकयता. सुकता रोखडेच. मातशें वारें विंडो ओपन दवरलें न्ही वाऱ्यान मातशें सुकता. हें पळय सगळें सुकलेलें आहा. तें काडूंक जाय. हय सुकला. सो हांगासर आसा ब्रेकफास्टाक चपाती आनी ऑमलेट. आई मेळोंक ना न्ही. आई मागीर मेळयता. आई बिजी आहा. चपाती. सो चपातीचे पीठ सोंपलें. सो आयज मंगळार न्ही आयज तो पीठ घेवन येता पण तो ना खंय. हॉलिडे ना गेला खंय हॉलिडे. सो 26 येतलो खंय. तो पीठ ना, पीठ सोंपलें. सो चडशी आमी ब्रेकफास्टाक आतां चपातीच करता. ताका लागून चपाती केन्ना केन्ना हें पातळ पोळे बीन. सो तो म्हणपालो आपूण 26 येता म्हणपालो. सो तेन्ना आपूण हाडटा म्हणपालो. आतां एट प्रेझेंट पीठ ना. सो आतां भाज्यां हाडटा पीठ. जाय पडटा चपाती करपाक. सो मातशें न्ही वत येयला म्हटलें बरें दवर म्हटलें. येता वयता वत. आतां कितले आवाज खंय उठता तो. न्हिदला. हय जागरण तेजें रातभर. ओके. चला हांव चाय पिता. ती 10 येतली. ती येवच्या पयलीं च्या पिवन बसोंक जाय. ओके. सो आयज आसा ब्रेकफास्टाक चपाती आनी ऑमलेट. च्या पिल तूं? च्या पिलो? शू मेळोंक ना न्ही. चला. सो आयला मालिश करपाक बाबूक. हे पळयात. तो पयलीं न्ही बाबूक मसाज करता. ताका करून जालें की मागीर म्हाका, कित्याक तेल मातशें लागोंक जाय न्ही आंगार ताका लागून. सो लावून ताका दवरतलें. मागीर म्हाका लायतलें. म्हाका लावून जालें की ताका मागीर न्हाणयतलें. ओके. आनी ऑयल लायतना न्हाणयतना न्ही अजिबात रडना. उग्गी आसता. कित्याक ह्या टायमार ताका सामकें न्हीद येता सारकें. रातभर जागो आसता न्ही ताका लागून. जस्ट न्हिदलेलो तो. उठलो मातसो. उठलो म्हटल्यार ताका 10 येता न्ही. 10 एकदां मातशें उठयता हांव. मातसो हालयलें न्ही उठटा मागीर तो. ओके. आतां आवाज ना पळय. तेल लायतना आवाज अजिबात ना. सो तेल लायलें म्हाका. आतां बाबूक न्हाणयता. सो म्हटलें धूप घालूंक जाय न्ही ताका लागून.
आपे हांगा नाळ्याचो आवाज ना उगी न्हिदली गे आगे सो मम्मी ताका न्ही उदीक घालता तेर जायना न्ही धरपाक सो ताका लागून मम्मी उदक घालता ती ताका नाळयता म्हणजे हें करता शाबू बीन लायता आनी आमी न्ही शाबू लावपाचे पयलीं न्ही थोडेशें बेसन दूद आनी हळद मिक्स करून न्ही पयलीं लायता आमी बॉडीक मागीर शाबू लायता आनी ऑयल न्ही जे आमी ऑयल लायता पळय आतां भुरग्यांक फक्त कोकोनट ऑयलूच ना हितून कोकोनट ऑयल तर आसात तितून मागीर आमी ऑयल आहा पळय ताका मातशें आमी शिजयतात लसूण मागीर पावस येयलो गे सो कोकोनट ऑयल मागीर तितून थोडें लसूण थोडेशें मेथी मागीर वोंवां कॅरम सीड्स आनी थोडेशें कढीपत्ता घालून न्ही ताका बरें शिजोवंक जाय तेलाक बरें शिजयलें की मागीर एक चाळणी घेवपाची आनी गाळून काडपाचें सो ऑलरेडी केला न्ही हांवें जेन्ना तेल सोंपतलें पळय तुमकां दाखयता हांव कित्याक तशें करून न्ही भुरग्यांक लावंक जाय ते काय भुरग्यांकूय बरें आनी आवयकूय बरें कित्याक लसूण आनी वोंवां न्ही हेका बरें थंडी जायना भुरग्यांक आनी मेथी आनी कढीपत्ता हेराक बरें ताका लागून सो अशें तिणें आमकां सांगलां करून दवर म्हणून सो ऑलरेडी 2 बाटली करून दवरला पयलींच करून दवरलेले आमी जेन्ना ते सोंपतले पळय तेन्ना तुमकां दाखयता ओके पयलीं रितीको टायमार न्ही बेश्टे आमी कोकोनट ऑयल लायताले सो हिणें आमकां सांगलां सगळें ते लसूण बिसून घालून ताका बरें शिजोवन दवर म्हणून सो बरें पडटा आनी वासू बरो येता ताका ओके सो तें न्हावून जाल्लें आसा मागीर हांव वयतलें न्हावपाक ओके मागीर तुमकां थोड्या वेळा मेळटा ओके चला तो जालें आमचें सकाळचें रुटीन एक मिनट भायर पावस पडटा आनी भायर न्ही बरो पावस पडटा बरें थंड जालें सो न्हिदला सो जाता आमचें 10 सुमार येत ती सगळें ताका करपाक ऑयल लावपाक म्हाका ऑयल लावपाक सो 10 ते 11:30 पर्यंत जाता सो पयलीं आमी ते कोणाक दवरलेले पळय तिका आमी सांगूंक ना जे आमगे ती झाडू मारपाक पुसपाक येता पळय ती भुरग्यांक न्हाळयता खंय सो ती येवपाले आपुणूच करता येवपाले आनी बरें एकूच ती सगळें करूंक वयता पयलीं आमकां तेल बीन लायता न्हाळयता मागीर घराचीं कामां बी करून ती वयता सो तिका सांगलां आमी आतां दुसरी ओके आनी बेबीचे कपडे बी ती वॉश करता कित्याक खबर आहा मम्मीक न्ही जायना बसून ते वॉश करपाक आनी बेबीचे कपडे बीन न्ही आमी मशिनान बी घालनात हातीनूच वॉश करूंक जाय आनी ताका अशें पिळोवंक जायना कळ्ळें न्ही हातीनूच ताका अशें उदीक काडूंक जाय सो तिचे कडेन जायना ते बसून वॉश करपाक सो ती पयलीं आपूण वॉश करता आली तितले चार्जीस जे स्टार्टींग तिणें सांगलेले पळय 15,000 तितलेच पण म्हाका न्हायतली बेबी आनी कपडे वॉश करूंक वयतली आनी घरची कामां बीन तीच करूंक वयता सो तें एक बरें जालें सो जस्ट ती आतां गेली न्हिदला सो आतां न्हिदला 11:30 सुमार न्हिदलो तो 11:00 न्हिदलो तो 11 न्हिदला सो दोनांक बी असो उठटा तो मागीर सो एक टेंशन ना इफ मदीं सपोज ताका भूक बी लागला जाल्यार मदीं उठटा पण तशें मदीं उठना तो डायरेक्टली दोनांक उठटा सो हांव न्ही न्हावून बीन न्ही मातशें रेस्ट घेता एक 15 मिनटां कित्याक बरें गरम उदीक घालता न्ही तें मातशें न्ही न्हिदोंक जाय खंय न्हावून आयलें की कित्याक तें मातशें घाम आसता न्ही भायर सरोंक जाय स्वेट मम्मी म्हणटा म्हाका न्हीद म्हणटा चादर पांघरून एक दोन वरां म्हाका न्ही आतां न्ही झेम पडना एक्चुली म्हाका रातचें तो न्हिदोंक दिना न्ही सो सकाळचें म्हाका अशें उठपाक प्रॉब्लेम जाता सो मागीर म्हाका झेम येयना म्हाका केन्ना झेम येता दनपारां जेवून न्ही मातशें झेम येता तेन्ना न्हिदता हांव आतां न्हिदना आतां न्हिदलें न्ही म्हाका हेडेक येता मागीर सो आतां न्हिदना हांव सो न्हावून बीन आयलें न्ही एक ग्लास हांव दूद घेता आनी हें डिंकाचे लाडू हे डिंकाचे लाडू न्ही मिश्र पेडा स्वीट शॉपार मेळटा काल शिवाय घेवन यो म्हटलें हें न्ही एक खावंक जाय न्हावून जालें की एक खावंक जाय तितून सगळे ड्रायफ्रुट्स बीन कितें बादाम सगळे सोय ड्राय कोकोनट सगळें आसता हितून सो एक हें खाता आनी एक ग्लास हांव दूद पिता मागीर जालें म्हजें सो ओके सो अशें आसता म्हणजे सकाळचें मातशें न्ही मातशें बिजी आसता रुटीन ताका लागून आनी भायर दाखयता तुमकां काळोख जाला सो हें पळयात काळोख जाला सारकें आत्तां जस्ट पावस थांबलो पडटालो उदोळ सो बरी अशें पावस बीन पडलें न्ही बरी दिसता आतां थोडे दीस म्हणजे 3-4 दीस जाले अशी गरमी अशी कमी आसा ताका लागून ती दमट आहा न्ही ओके सो हांव तें दूद पिवन घेता मागीर मेळटा तुमकां ओके चला सो आयज आमगे नुस्तें आमगे हेंच नुस्तें आतां ताल्ले आनी वेल्ली हें पळयात इसवण हाडला इसवण हांव खायना इसवण म्हाका सोडून बाकी सगळें म्हाका वेल्ली आनी ताल्ले केन्ना केन्ना सोंदाळे हाडटा तेच खावपाचें हांवें ओके सो वॉटरमेलन हाडलेलें न्ही वॉटरमेलन हाडलेलें खूब दीस जाले आतां पळोवंक जाय भायल्यान काय अशें पिड्ड्यार जावंक ना बरें आसा
म्हटलें कट करून हांकां भुरग्यांक ज्यूस करून दिता ज्यूस तरी पितले ओके कित्या मरे पावस पडटा भायर व्हडलो काळोख जाला सारकी हांकां पयलीं हांव ज्यूस करून दिता मेळटा तुमकां सो आमची नेबर न्ही हांगा गेल्ली मलेशिया सो तेणें हें हाडून दिलां चॉकलेट हें पळय आनी बरें आहा लावपाक बरी दिसलें आवडलें म्हाका हें पळोवंक जाय खंय लावपाचें काय म्हणून सो हांगासर न्ही आमची एक युट्यूब फॅमिली येयला मुंबयच्यान हे आयिल्ले आसा आमगेर ओके सेकेंड टायम आनी तेजे फ्रेंड आनी हाय म्हण सगळें मीना ती मुंबय आसता आयज स्पेशल ती बेबी पळोवपा येयला आनी ती आई बसला घेवन आनी कितें म्हणटा आंटी थँक्यू आवय च्या पी तू थंड जातले एसी लायला न्ही एकदम हॅपी रिचिंग गोवा वेलकम रिचिंग गोवा आणि टू सी युअर बाबा ओके तू तांकां दाखयलें म्हटलें बरें ब्लेसिंग दी म्हटलें बाबाक हय ओके आय वॉज वेटिंग आय विल गेट टू कम to see. Yeah, so I God gave me way to थँक्यू आज आयले म्हणून हय जस्ट उठलो आता उठलो फीड केले आणि फीड करून ताका परत हेटून दवरले न्हितून रडटा घेवन बस म्हणटा सो हांव न्ही भयणी कडेन दिता तें घेवन बसता मागीर सो आमगेर आमची युट्यूब फॅमिली येयल्ली तुमी व्हिडिओ पयला आसतले मुंबयच्यान तेमी येयल्ली बेबी पळोवपाक सो येवन गेली आनी थोडेशे गिफ्ट आसलेले हें हें न्ही हॉस्पिटलान आयिल्ले न्ही आमकां पळोवपाक बेबी पळोवपाक सो दिल्लेले गिफ्ट सो हें ओपन करूंक आसलेलें सो म्हणटा आयज ओपन करया म्हटलें सो पयलीं एक ओपन करता हें न्ही हेणेन दिलां आमी व्हिडिओ बी काडूं ना शेल्टरान येयल्लो एज अ फ्रेंड सो शेल्टरान दिलां हें पळोवया कितें आहा तें म्हाका लायक आनी खूब जाणां अशें म्हाका इंस्टाग्रामार बी मेसेज करतात आनी एकले आयज म्हाका मेसेज केले प्राचीन आपण कितें धाडटा बेबीक तुजो एड्रेस आनी फोन नंबर दी म्हणून आनी एकल्यांनी कोण धाडला म्हाका आपल्याक तुजो फोन नंबर आनी एड्रेस दी म्हणून बरें दिसना अशें एड्रेस बीन दिवन कितें गिफ्ट बीन घेवपाक अशें बरें दिसना पण एड्रेस बीन दिना जाल्यार मागीर तुमी बेजार जातले सो मागीर हांवें दिलें एड्रेस बेबी कितें दिता खंय ताका लागून सो पळोवया हांवें सांगलें तांकां तुमचें प्लेसिंगूच पुरो आमकां आनी कांय नाका म्हणून आनी फाल्यां आमचे बारीकसो प्रोग्राम आसा रिच्युअल्स प्रोग्राम अशें न्ही रिच्युअल्स फाल्यां स्टार्ट आमचे सो कितें तें तुमकां फालचे ब्लॉग पळोवचे पडटले ताका लागून न्ही हांव आतां ब्लॉग एंड घेता आनी आमकां मातशी तयारी बीन करूंक जाय सो फालचे ब्लॉग तुमी पळयात कितले बेगिना 12 दीस जाले कळकूच ना अशें ना रोखडे 12 दीस जाले फाल्यांचे जे आमचे रिच्युअल्स आहा पळय ते कंप्लीट जाले न्ही आमकां टेन्शन फ्री अशें ना हय बेबी हगाचे अशे कपडे आसता भितर सेट पॅन्ट शर्ट कॅप बीन मिटन्स बीन सगळें आनी हें न्ही जेन्ना आमी घरा येयल्ली पळय तुमी ते व्हिडिओ पळयले आसतले एक धाकटे भुरगे घेवन येयल्ली पळय ती आमचे नेबरचे सकयल रावता डॉक्टर ती तुजो हजबंड डॉक्टर सो तिणें दिला हें तुषार डॉक्टर तुषार तुमी सामकी सेट आहा पळय तरी सो हितून पळय मिटन्स मिटन्स आनी ते मागीर कपडे बेबी वायप आनी टॉवेल टॉवेल टायपाक टॉवेल म्हणजे अशें तकले घालपाचें टॉवेल न्ही अशें सेम न्ही तकले टॉवेलूच तें बरो आहा कपडे हें सगळें न्ही अशें वॉश करूंक जाय हें दिल्यार निनश्का येयलें न्ही आतां तुका काम न्ही सगळें वयर आनी डस्टबिनान घाल हें कितें बेबी फॅब्रीक ड्राय शीट गुड ड्राय शीट 2 हाड तर 3 उरलेले ते 3 उरलेले ओपन करपाचे म्हणजे आयज ओपन करया सगळें वयर डस्टबिनान घाल घे बॉक्स हे सगळें मातशें नो ते बॉक्स पॅक कर न्ही ना यूज केले न्ही ते ओके सगळें वॉश करता हांव यूज करूंक जाय कपडे मागीर धाकटेच ते मागीर आतांच तेका हांव घालता रातचे बीन न्हिदता मागीर बरे बरे कपडे घालता इतले आनी सगळें न्ही आमकां युट्यूब फॅमिलीन दिल्लें आनी म्हाका कोणें दिल्लें पळय सगळें म्हाका ते बेबी घालूंक जाय इतले मोगान तेमी हाडला न्ही रातची बी हांव घालता ताका लागून सो जर गेलो तो भायर
ओके सो आनी कितें म्हणटा सांग खाणाची तयारी करून जाय आमकां ओके सो आनी ना इतलेंच आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता जस्ट आतां बारीक बारीक ब्लॉग करतलें हांव ओके सो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जर लायक करा शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय ओके Bye. I love you, friends. Please you cover subscribe to my Rango Festival. चला बाय Bye.